सांसोम्या मंदिरांत जमल्या हिता गांव मधूर तुका हसयता आमचेर तुवें ओतल्या सदेन्या पासून अर्गा मेळटयता दिलवाशी काळजां बापय मोगाळ तूं आमचो जावो राखताय आमकां सदांच मोगाळ सुखा दुखान दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवंत सांबाळना बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. भावार्थ सुरविल्ल्या इगर्ज मातेंत खंयच्या रितीर परगडता आनी पवित्र आत्मो खंयच्या रितीर सर्व आपोस्तलांक आनी जेजूच्या शिसांक ह्या परगटणेच्या कामांत खूब मोग दिता ह्या विशयांत पयल्या वचपांत आमी आयकता. खंडीत सावन 2000 वर्सां संपली तरी आनी जेजू क्रिस्ताच्या विशयांत आनी जेजू क्रिस्ताचो भावार्थ संवसाराच्या आनीकी कोनशाक आमी पासारूंक आसा. आनीकी जायतो लोक आसा जेजू क्रिस्ता विशयांत जाणा नातुल्लो आनी जाणीकी जायतो आमच्या संवसारांत जागे आसात जेजू क्रिस्ता विशयांत शिक्षण दिनातलो. आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन मागया पवित्र आत्मा आम्हा सर्वांक टेरावन दी घट करून दी. पवित्र आत्म्याच्या बळान फिलिपान वांजेल परगट केल्ल्या बरी जेजूची शुभ वार्ता परगट केल्ल्या बरी आमकां परगट करचें ते भाग तो सुदेव आमकां दिवं दी. सांगात आस प्रत्येक जावन आमच्या देशा खातीर आयच्या ह्या नव्याना वेळार मागया. कर्नाटकांत आज जावन सर्व इगर्ज्यो पुरा दंपल्यात. कोविड सोडून आसा. जायत्या लोकांनी आमच्या लागीं विचारला मागणें करूंक कोविड पॉझिटिव्ह आयल्यान. ह्या सर्वां खातीर आयचे ही मिसाचे बलिदान आमी भेटोवया आनी देवाचो ससाय आनी कुमोब मागया. प्रत्येक जावन आस्पत्रेंत काम करच्या सर्व डाक्टरांक नर्सांक आनी कर्मचाऱ्यां खातीर आमी मागया. देव ताका सर्वांक राखून दी आनी ताणें दिवची ती उत्तम सेवा मुखार तांकां ह्या पिड्यान तावन राखून व्हरून दी म्हणून आमी मागया. आमी केल्ली सर पातकां ह्या देवा मुखार हाडुया आनी ताचे बक्षडे मागया. हांव पातकी सरबुद्दार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडात उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या वस्तूक घेवन सदांच संवकार मुरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची कागूद कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकृत सोमिया काकृत Christa काकृत Christa काकृत सोमिया काकृत सोमिया काकृत प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या काकुळदारा बापा कोडेपणाच्या काळोखांतली आमकां सोडोवन तुवें आमकां ह्या पास्काच्या काळार तुज्या तळ नाशिल्ल्या माया मोगाची दुबाबा वर्तें पुरावे दिलाय. हे सत आमी वळखून घेवन तेंचेर विश्वासपणान सांबाळचे खातीर ह्या दिसांनी तुज्या माया मोगाची गोडसाण भरपूर साकोंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपोटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन.
धर्मदूतांची कृत्य पुस्तकांतले वाचप. तेवळ सोम्याच्या एक दूतान पिलिपा लागीं उलोवन म्हणलें, उठ आनी जेरुजलेमांतान गाजाक वयच्या रस्त्यान म्हणजे आराणेचे वाटेन तेंकां पॉयंट करून वच. पिलीप उठून पॉयंट धरून वता आसतना वाटेर ताका एक इथोपियागार भेटलो. तो एक इजदो, इथोपियाचे कांदके राणयेचो मुख्य अधिकारी आनी ताच्या आख्ख्या बंडाराचो खजानदार. जेरुजलेमाक यात्रेक जावन गेल्लो तसलो आपल्या गाडयेर बसून इजाया प्रवादाचें पुस्तक वाचीत आपल्या गांवांक पाटी वेतलो. पवित्र आत्म्यान पिलिपाक सांगलें, लागीं सर आनी गाडये बराबर चल. पिलीप धांवन फुडें सरलो आनी सरसी पावतस इथोपियागार वाचून आसलेलो तें इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप ताच्या कानाक पडलें. तूं वाचताय तें तुका समजता म्हूण पिलिपान ताका सवाल केलें. कोणे एकल्यान विवर दिवन सांगले करीत म्हाका कशें समजोवचें? जाप दिली त्या अधिकाऱ्यान. तितल्यार ताणें पिलिपाक गाडयेर सोडून आपणाशी बस म्हूण आपयलो. तो वाचतलो ती पवित्र पुस्तकाची उतरां ही. मारूंक वरच्या बकऱ्या बरी ताका वेलो, लाव कातरेतल्याच्या मुखल्यान मावून रावले शेळये बरी. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना, ताका हल्क केलो आनी ताका न्हीद करून दितलो कोणूच ना जालो. ताची जिणी ह्या संवसारान मोटवी केली देखून ताजे संतती विशयान कोण कितें उलोवंक शकत. इजदो पिलिपा लागीं म्हणा लागलो, सांग म्हाका प्रवादी, हे कोणा विशयान म्हणटा? आपल्याच विशयान वा दुसऱ्या कोणा विशयान? तितल्यार पिलिपान उलोवंक सुरू केलें. पवित्र पुस्तकाच्या ह्या उतरांतल्यान आराम करून जेजू विशयांतली सुवार्ता ताणें ताका कळीत केली. अशें ते वाट मुंदरून वेताना थोडे उदक आसलेले सुवातेक पावले. पळय, हांगा उदक आसा म्हणलें इजड्यान. म्हाका तुवें पवित्र स्थान दिवंक कितें अडकळ? ताणें गाडी रावयली. पिलीप आनी इजदो दोगूय उदकान देंवले. पिलिपान ताका पवित्र स्थान दिलें, पूण उदकांतले ते वयर सरतच सोम्याच्या आत्म्यान पिलिपाक उबारून व्हेलो आनी इजडान ताका उपरांत पळयलो ना. तरी तो संतोशान बरोवन आपली वाट धरून सरलो. पूण पिलीप आजोतांत पावलो आनी थंयतून शेजाऱ्येक वचून पावसर वाटेर आसलेल्या सर शहरांनी सुवार्ता प्रगट करीत गेलो. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. श्लोक. भुवीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बाब उठया. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. तुम्ही राष्ट्रानो देवाचे नाव अर्सिया, ताची स्तुती गाया. तो ताळो सगळ्यान आयकोन दी. ताणें आमकां जिवंत दवरल्यात, आमचे पांय आदलून पडन अशें राखल्यात. श्लोक. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. देवाच्या भक्तानो तुमी सोमेस्त येया. देवान म्हजे पासत कितें केलां तें वर्णिता. आयक, म्हजे कुमकेक ये म्हूण हांवें बाब घाली, पूण ताजी अर्घ स्तुती म्हजे जिबेर सुकली ना. श्लोक. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. म्हज्या मागण्याची देवान बेफारवा करूंक ना. म्हजे वयली दया ताणें पाटी काडूंक ना. ताका जावं महिमा. श्लोक. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. Hallelujah, hallelujah, praise
Krista jai jai, Alleluia. Krista jai jai, Alleluia. Krista jai jai, Alleluia. Krista jai jai. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजून लोकां लागीं म्हळें, म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी वडचे खातीर कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना. हांव ताका निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. ती समेस्त देवा लागचें खुद्द शिकतली म्हणून प्रवाद्यान बरोवन गेलां. बापाक कान दिवन ताजे तावन शिकता तो हर एकलो म्हजे सरशी येतलो. तशें म्हणल्यार बापाक कोणी देखला म्हणून न्हय. जो कोण देवा तावन आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण सत मानता ताका सस्तीक जिवीत मेळटा. हांव जिवीत असो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केलें तरी ते मरून पावले. पूण सर्गातावन देवून आयलोलो हुंडो तसलो न्हय. कोणी तो कांयच जाल्यार मोराचो ना. हांव तो सर्गींतावन देवून आयिल्लो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसारार जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजें मास. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता. ते सर्व पवित्र आत्म्यान भरले. ही जावन आसा उतरां धर्मदूताच्या कृत्याची. आनी सुरविल्ली इगर्ज मातेंत जेन्ना जेन्ना लोकांनी पवित्र स्थान घेतलो तो वेळ आमी पळोवची उतरां जावन आसात ते पवित्र आत्म्यान भरले. जर तर धर्मदूतांची कृत्य पुस्तकांत आमी पळोवंक गेल्यार जायते फावटी उल्लेख आमी पळयता पवित्र आत्म्याचेर. पवित्र आत्मो आपोस्तलांक धाडटा. पवित्र आत्मो शिसांक धाडटा. पवित्र आत्मो उलोवंक शिकयता. पवित्र आत्मो बळान भरता. पवित्र आत्मो सक्त करता. आनी जायते फावटी आमी पळयता पवित्र आत्मो इगर्ज मातेच्या सुरविल्ल्या दिसांनी लोकांक धैर्यान आनी बळान भरता. आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन इगर्ज माता वाडता आनी फुलता. आनी आयच्या पयल्या वस्पांत आमी पळयता इथिओपियाकार आनी तशेंच फिलीप हांचे मदलो संवाद. आनी कशें हो इथिओपियाकार एक क्रिस्तसो साक्षी जावन वा क्रिस्तसो शिस जावन पवित्र स्थान घेता आनी ताजें जिवीत मुंदरून व्हरता. त्या देखून पवित्र आत्मो इगर्ज मातेंत भोव प्रमुख स्थान घेता. आनी त्या देखून 7 साक्रामेंतां पैकी 2 साक्रामेंत असले विशिश्ट जावन आसात की हर एकल्या मनशाक पवित्र आत्म्यान भरचेच आसले ते 2 साक्रामेंत जावन आसात. तर आयच्या पयल्या वचपांत आयिल्लो फिलीप कोण? जेजूचो शिसगी, आपोस्तलगी वा दुसरो कोणी? आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळोवचो फिलीप जावन आसा 7 जाणां दियोकोना पैकी एकलो. जेजूक ताणें ताच्या जिवितांत पळयलां की ह्या विशयान चड उल्लेख ना. जर तर पळयलें तर खंडीत जावन बरयतें आसलें. जेजूक ताणें देखलो. जेजूचो ताणें पाटलाव केल्लो. पूण तशें कांयच पळोवंक ना. केवळ शिसांची उतरां आयकून शिसांचो शिकोवण आयकून क्रिस्तांव जाल्लो व्यक्ती आनी तशेंच एक बरो मनीस मागण्याचो आनी पवित्र आत्म्यान भरलो. त्या देखून लोक ताका विंचून काडटा. आनी आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता पयल्या सुवातेर फिलिपान देवाची आज्ञा पाळली. कसली ती देवाची आज्ञा? पवित्र आत्मो फिलिपाक सांगता वच आनी त्या इथिओपियाच्या सांगाता चल. तक्षण फिलीप फुडता आनी पवित्र आत्म्यान
शिकयल्ल्या प्रमाणे सांगल्या प्रमाणे त्या इथिओपियाच्या घरात सांगत चलता. जर तर सल्ल्यांत आमी एक दिश्ट मारची तर आमकां ते जायते प्रवादी मेळटात. जावंक पुरो जोना प्रवादी देवान ताका सांगलें निनिवेक वच, घडये घडये सांगलें निनिवेक वच. पूण जोना प्रवादी भियेलो. देवी नाका निनिवे नाका म्हणून सांगून आपलो गांव सोडून दुसऱ्या वाटेन भायर सरलो. पूण देवान फाटी ओण हाडून ताका निनिवेक हाडलें. आमी पळयता मोइजेक देव भेटता आनी देव सांगता मोइजेक हांवें तुका विसरून काडला. 400 वर्सां जावन म्हज्या लोकांची बोब आयकल्या. तूं जातो रयता सोडून दार वच फाटी इजिप्ताक आनी म्हज्या लोकांक भायर काड. मोइजे सांगता म्हाका उलोवंक कळना, तूं दुसऱ्यांक वीज. मोइजेक बरें काम आसलें, मोइजेचें कुटाम आसलें. त्या देखून मोइजे सांगता म्हाका हें पुरा कांय नाका, तूं दुसऱ्यांक वीज. पूण देव मोइजेची उतरां आयकना. मोइजेक बळवंत करूंक आरोनाक धाडटा. जेरेमिया प्रवादीक देव विंचता. जेरेमिया प्रवादी सांगता हांव आनीक ल्हानसो भुरगो, म्हाका उलोवंक कळना, तूं दुसऱ्यांक विंच. जायते फावटी देव आमकां आपयता बरें काम करूंक, देव आमकां विंचता बरें काम करूंक. पूण जायते फावटी आमी देवाक आज नाका समिया फाल्यां पळया, दुसऱ्यांक विंचून काड असली जायतीं निबां आमी पळयता. पूण फिलीप पवित्र आत्म्यान ताका आज्ञा दिल्ली तक्षणच सर्त जें काम सोडता आनी ती आज्ञा पाळता. दुसऱ्यान आमी पळयचें जाय आसली फिलिपान प्रारंभ करचो तो संवाद. कशें आमी आमचे संवाद प्रारंभ करता. कसो आसा हितू, खंय तांव आयलो हितू, तुजें नांव कितें, अशी जायतीं सवाल आमी विचारता आनी तशेंच ताका आमी जवाब बी घेता. पूण फिलीप ताजें काम कितें कळीत आसलें. तो नीट येवन एकच सवाल विचारता. तें सवाल जावन जें कितें तूं वाचताय तुका समजता. इजाया प्रवादीचो ग्रंथ तो वाचून आसलो आनी समजान आमी सांगल्या वेळार त्या ग्रंथाचो अर्थ तो शिकयता आनी हाजें रिएक्शन कितें. केवल थोड्याच मिनटांनी शिकोवन आयकल्लो हो इथिओपियाकार उदक पळयलें सांगता हांगासर उदक आसा, म्हाका पवित्र स्थान तुका दिव्येत गी. इथिओपियाकार कन्वर्टर जाता. इथिओपियाकार देवा थंय परता आनी त्या देखून एक क्रिस्तांव जावंक आशेता. त्या देखून देवाच्या भावांनी भयणी, जर तर हांव क्रिस्ताक पात येता तर एक बरें जिवीत हांव जियेता तर केवल पवित्र स्थान म्हाका पावना. हांवें तो निर्धार घेवंक जाय हांव ह्या देवाक पाती येता. ल्हान आसतना आमी पवित्र स्थान घेतलो जावंक पुरो, आज आमकां उडास ना जावंक पुरो. पूण आज हांव जर तर क्रिस्तांव आनी क्रिस्ताक पाती येता तर म्हजें नडतें, म्हजी करण्यो आनी हर एक दिसा हांवें देवाक विंचवणी करूंक आसा. तो वेळ मात्र हांव क्रिस्तांव. जर तर आज हांव देवाक विंचवणी करिना तर क्रिस्ताचो पाटलावदार हांव न्हय. तर आज ह्या पयले वचपाचो आमी शिकचें कितें आसा. पयले सुवातेर आमी आज विचारूंक जाय एक आवय बापूय जावन म्हज्या भुरग्यां सांगता कितले फावटी हांव भावार्था विशयांत तांचे लागीं उलयतां. जायते फावटी आमी आयकता फादर आमच्या भुरग्यां खातीर मागा मिसाक ताणी येनात. खंडीत जावन देव पयस जाला जावंक पुरो. इगर्ज मीस मागणें रोजार हें पुरो पयस जालां. कित्याक? पयल्या सुवातेर हांव एक आवय बापूय जावन भावार्था विशयांत, म्हज्या समर्थी विशयांत, म्हज्या धर्मसभे विशयांत कितले फावटी हांव म्हज्या भुरग्यां सांगता उलयतां. ह्या दिसांनी सगळ्यांच्या घरांनी आमी उलयता कोविड-19. पूण ताजे उपरांत 5 मिनिटां म्हणी इगर्ज माते विशयांत आमी उलयता गी. पुता दुवे मागणें करी जाय, देवान आमकां राखा जाय. ह्या करगतान आमकां दावा जाय तर देवाचें बोळ जाय.
हांव कितले फावटी म्हज्या भुरग्यांक सांगता, म्हज्या कुटुंबाक सांगता, उलयता. म्हज्या जिवितांत कितले फावटी हांवें वांजेल वाचला आनी म्हज्या भुरग्यांक हांव ते शिकयता. देवाचें उतर ह्या रितीर आसा. जर तर हांव म्हज्या भुरग्यांक वांजेल वाचता, पवित्र पुस्तक वाचता आनी पवित्र पुस्तकाची शिकवण हांव म्हज्या घरांत म्हज्या भुरग्यांक दिता, तर खंडीसान म्हजी भुरगीं देवबिरांतीन वाडटलीं आनी बावरतात थीर जातलीं. जर तर हांव पवित्र पुस्तक वाचयना घरा आनी म्हज्या भुरग्यांक हांव पवित्र पुस्तकाचें ज्ञान दिना आनी पवित्र पुस्तकाची समजणी हांव दिना, खंडीत जावन म्हज्या भुरग्यांक आयताराची दुतोन पावची ना. ह्या वर्सा दुतोन मस्त उणी आशिल्ली आयताराची दुतोन, पूण ती पावची ना. घरा आवय बापूय जाल्ल्यांक हर एकल्याचो कायदो आसा. सांजेर मागण्याच्या वेळार इल्लो वेळपुणी 1-5 मिनिटां पुणी वांजेल वाचचो. वांजेल वाचून ताजो अर्थ आपल्या भुरग्यांक आनी कुटुंबाक दिवचो. वांजेल वाचून केवळ ह्या जगत जाय जाय म्हणून न्ही, घरांत हर एकल्यांनी वाचयेत. तिसऱ्यान इगर्ज माते विशांत, इगर्ज मातेच्या मणयारी विशांत थोडी बरी उतरां उलया. इगर्ज मातेन जायतो वावर दिवचे आसात मणयारी, जावंक पुरो धर्म भाव आनी भयणी. इगर्ज माते विशांत थोडी बरी उतरां उलया. जायते फावटी इगर्ज मातेच्या विशांत आमी उलयतना ह्या आमी आयकोवची उतरां जावन कोडी काडची. विगार सोमाना, धर्म भयण्यो सोमानांत, इगर्ज मातो सोमाना, हांव मात्र बरो. सगळी पातकी मोगाच्या भावा आनी भयणी, ह्या रितीर आमी उतरां उलयल्यार आमचें जिवीत जाल्यार खंडीत जावन इगर्ज माता बरी जातली, वाडटली म्हणून आमी सांगूंक साध्य ना. हांव एक याजाक तुमच्या तसलोच, तुमच्या तशेंच कुडी आनी मासांत देवान म्हाकाय रचला. तुमच्या तशेंच उणेपण म्हज्या जिवितांत आसा. हांव तुमच्या तसलोच मनीस, पूण देवान म्हाका म्हज्या उणेपणांत हांवच म्हाका विंचला. तर देवान म्हाका विंचला तर तुमी कित्याक कोडी काडच्यो? इगर्ज मातेच्या विशयांत कित्याक कोडी काडची? थोडी बरी उतरां उलया आमच्या कुटुंबांत, आमच्या विकारां खातीर, इगर्जेंत सेवा दिवच्या काजीतोरां खातीर, इगर्जेंत आसच्या धर्म भाव आनी भयणी खातीर थोडी बरी उतरां उलया. तांच्या खातीर सांजेच्या मागण्या वेळार वा सकाळच्या मागण्या वेळार मागया. एक आमच्या बापाना मानवर येतली, पूण आमी तांकां देवाक आमी भेटोवया. तो वळ इगर्ज माता वाडटली. जेन्ना इगर्ज माता वाडटली, भावार्थ वाडटलो. जेन्ना भावार्थ वाडटलो, तो वळायच्या वांजेलांत आमी आयकूंची ती उतरां कसलीं ती. हांवूच जावन आसा जिवीत दिवचो उंडो सर्गात हांव देवल्लो. जेन्ना म्हजो भावार्थ वाडटा, तो वळ हांव जेजूक स्विकार करता. आनी जेजूक स्विकार करता मात्र न्ही, हो भावार्थाचो उंडो जेजूक हांव म्हज्या जिवितांत स्विकार करता. म्हाका सासणीक जिवीत म्हाका लाभता. त्या देखून मोगाच्या बाबांनी भयणी, आयचे हें मीस जाल्ल्या उपरांत सर्वांक होमवर्क इतलेंच. हर एका दिसा सांजेर मागणें जाल्ल्या उपरांत, आमोरी जाल्ल्या उपरांत थोडो वेळ बायबल वाचया. दुसऱ्यान घरच्या कोणी वडिलांनी ह्या उतरांचो थोडो अर्थ 1 मिनीट जावंक पुरो, 2 मिनिटां जावंक पुरो आपल्या भुरग्यांक कुटुंबादारांक दिवचें. आनी तिसरें इगर्ज मातेच्या वडिलां विशांत, इगर्ज माते विशयांत थोडी बरी उतरां उलोवची आनी इगर्ज मातेक समर्पीत केल्ल्या धार्मिकां खातीर आनी सर्व याजकां खातीर मागणें करचें. अशें फिलिपान केल्लें तें बरें काम. आमच्या धर्मसभेचे सर्व याजक, धार्मीक भाव आनी भयण करून दी. इगर्ज मातेंत क्रिस्ताचे पाटलावदार वाडोवन दी, भावार्थ वाडोवन दी. अशें देव एकलो आनी त्या देवात एक जावचे भाग म्हजे आनी तुमचे सर्वांचे जावं दी. Zomia Kaniko hadun ayla Morganas tu kadeta Svikar kar mun parata Dan mujhe wo pundita Atma muzo arpita Jiv muzo samarpita
जीनभर तुका हरसितां सर तुझे जावन आसतना देव तुका काय मेळना आमकांच देखून अर्पिता शीस तुझे जावन आशिर्वाद म्हज्या भाव आनी भयणी म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पोजदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानान आनी मोहिमेक आमचे नका सभेच्या दवा सर्वस्पोदय मानून घेव सर्वेस्परा ह्या बलिदानांत आमची कालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूच्या अमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता ह्या भोव पवित्र दण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां एका सगणीत देव सैमांत वाडो दिताय तशें आमी तुका खरेपणी वळखून पावल्या तशें आमच्या जिणयेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल सांबाळूंक आमकां कृपा दी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमचे काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर कळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो काय दुनितेचो आनी आमच्या फायदी आसो पूण अदीक करून ह्या उत्तीम काळार तुजे महिमेचे कीर्तनी वाकणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करचे कित्याक जेजू जालो आमचे पासकांचे बली आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा तो आमचो शारोती जावन ताजे मुखार सदांच आमची राखवण करता एकदम बली जावन मारलेलो आनी तो मोराना पूण ससणीक आसा जिवो देखून पासकांच्या संतोषाच्या नादान उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सरू दळबार निरंतरे गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची त्याच परी चवाण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात बावर्तसो गुड परगटूया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्या येतलो बापा जेजूच्या मरणासाने पुन्हा जिवंतपणाचो भक्तीपणे आमी उगडास करता आनी हो जिवीत सवूंड आनी सोडवणेचे काळसो तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल आमी सोमेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सरस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगे येवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता
अंकार मुर्ये देवाच्या माये संगाती बगेवन धरून दुतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रासास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतली आमकां निवार सरस परस सर वायटांतली आमकां निवारदायक पूण ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या बागान आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नदरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुर्तीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्यारस वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपुणे मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी मेळटली तुमी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येता हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजें तांव केदीकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका आमेन पोषणात्मिक जिणेचे दैवीक हिडांतां कामोगान एकठांवचे ती सोम्या देणे तुजे जिविता सोवुंडो तुमकां उलयता सासणेक जिविता तुमकां हांव आपयता जिविता सोवुंडो तुमकां हांव दिता सासणेक जिविता तुमकां हांव आपयता गेया काया अमर जया सर्गीचे मन्ना गावता दोसया गेया काया अमर जया
सर्गीचे मान्ना कामता दोसया सोम्यादिकान सर्गीचे भूषणत्वे जिन्येचे दैविक डांतांका मोगान टावचे ती सोम्या देणे तुझे प्रार्थोया. कणवळ्या बापा, सर्गेच्या देण्याने तुवें आमकां भरलाय. आमच्या आदल्या फासके साले पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. प्रागाच्या बाळक जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्या संगता रावन समजो संतोष म्हणटा तुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन येयलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैस म्हळ्यार नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हणून नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमच्यो सर्व गरज्यो आनी तेसावां ह्या बाळका जेजूच्या मुखार आमी दवरया. कोवीड पिडे निमती जायतो लोक वळवळटा. ह्या सर्वांक आमी त्याच जेजूक समर्पिया. दोगा जाणां ल्हानशीं भुरगीं 7 म्हयन्यार बाळान जाल्लीं आतां MICUंत आसात. तांच्या भलायके खातीर आमी मागया. बाळक जेजू ह्या दोगी भुरग्यांक आशिर्वाद दिवन दी आनी प्रत्येक जाण तांतू अस्कत आसचे एका भुरग्याक सुमी जेजू क्रिस्तस बळवंत करून दी. बरी सक्स्त दिवन दी. तशेंच उस्वास काडचे इल्लेशे प्रॉब्लम आसा दोगां भुरग्यांक. ह्या दोगां भुरग्यांक आमी ह्या बाळका जेजूक समर्पिया. आमच्या लागीं जायत्या जाणांनी मागणें विचारलां. ह्या सर्वांक बाळका जेजूक आमी समर्पिया. जायते आमचे युवक बरें काम सोदच्या सोदनार आसात. देवाचे आशिर्वाद आमी तांचेर मागया. प्रार्थुया. हे भगेवन जेजू बाळका, तुजी सर पदवी हाज्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखल्लो आसता. तुका पातयेणेन उलो मारतल्यांक सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज समकायम. तुझी खुशी सरगड जाता तुझे संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रिया भितर तुजो देव आनी सदैव फळ जो खुशीचे जेजू. भगवती मरिया देवाचे आमो बापया खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशेंच आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशेंच आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. हे अजपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एकाकुलतीची दिश्ट घाल म्हूण तुज्या मुखार सर पडोवन आमी मागता. तुजे इतले बिनमोतीन भरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकारसून दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काड आमच्या वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वदनुच्या सदां सर्वता. आमेन.
जेजू बाळकातान मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिवया. ए भोव उद्दार बाळक जेजू, तुज्या मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केले देवड्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजी काकुळदी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापाच्या इमाजे मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व क्रिस्तांव तुज्या बाळपणात मान दिवन दीत आनी तुजी कळणातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशीर्वाद. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमच्या भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेची येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. आलेलुया आलेलुया. देवाचे व्हड उपकार. आलेलुया आलेलुया. बाळक जेजू नामान तुका राव तूं आमचे संगी सदा. बाळक जेजू वंदन तुका आता आनी सदा सर्वदा. मोरे कुशी तूं जल्मालोय. तुजे बापाक तूं काल जालोय. सादो बोळो जावून वाडलोय. आमकां दैवीक जागा दिलोय. बाळक जेजू नामान तुका राव तूं आमचे संगी सदा. बाळक जेजू वंदन तुका आता आनी सदा सर्वदा. मोगाळ पुत्रा सोबे अंकवार मोरी आशीर्वाद दे आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवे निवार आमची दवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.